19 डिसेंबर जसो की लागीं येता तशेंच आमचे यूथ फॉरवर्ड कमिटीन अशें डिसायड केल्लें की 19 डिसेंबराक आमी एक ऑल गोवा एज्युकेशन कॉम्पिटिशन करचें, जितून टॉपीक असो आसतलो की ऑपरेशन विजय, हाऊ डीड इट हेल्प टू टेक गोवा फॉरवर्ड, गोवा एंड द पीपल एंड कल्चर फॉरवर्ड. तशेंच अशें जाल्लें की आमच्या भुरग्यांक आयजकाल खबर ना द इम्पॉर्टन्स ऑफ 19 डिसेंबर. सो ही जागृताय हाडपा खातीर हो आमचो प्रयत्न आहा. आमचे रफली एक 350 स्कुलांक ऑलरेडी लेटर्स पावले आहा, लास्ट विकान धाडलेले आहा, जशें की पार्टिसिपेशन करचें. आनी हो इव्हेंट आमचो 19 डिसेंबरान रविंद्र भवन हांगा जातलो. 2 कॅटेगरीज आसतल्यो, 5th to 7 आणि 8th to 10, आणि त्या प्रत्येक कॅटेगरींतलो एक स्टुडंटाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. आणि मॅक्झिमम 3 मिनटां दवरलेली आसा. आणि आमचो एक पार्टीचो एक मेन उद्दिश्ट आसतलो की भुरग्यां मदीं जागृताय हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. पयलो प्रायज जावन आहा 5,000 प्लस सर्टिफिकेट, दुसरो प्रायज 3,000 प्लस सर्टिफिकेट, आणि तिसरो प्रायज जावन आहा 1,500 प्लस सर्टिफिकेट, आणि 2 कॉन्सोलेशन प्रायज आहा 13,000 रुपया.